फाटल्या वर्सा दसऱ्या खातीर 100% फुलां बायलां राज्यांतल्यान येतालीं. हे फावट दसऱ्यांक गोंयची बायलां रस्त्याच्या कानाकोनशाक फुलां विकताना दिश्टी पडटात. हाचो अर्थ गोंयकार शेतांनी देंवलात आनी गोंय स्वयंपूर्णतेच्या वाटेर चलपाक लागला, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. स्वयंपूर्ण ई-बाजाराचें उक्तावण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकीं जालें. ह्या संकेतस्थळा वरवीं वेवसाय करपी बायल्यो तांच्यांनी तयार केल्लीं खाणां आनी हस्तकला ऑनलायन विकपाक शकतात. पूर्ण ई-बाजार हो ई-बाजार आम्ही फुडें व्हरता आसतना ई-बाजार चतुर्थी हाका वेगवेगळे प्रॉडक्ट आम्ही दिवपाक शकले. बट आज आम्ही स्वयंपूर्णगोवा.com आणि स्वयंपूर्ण ई-बाजार ह्या दोन सायटी वयल्यान हो स्वयंपूर्ण ई-बाजार चलतलो. विशेष करून CSC ॲप हो बी 1 तारखेच्या उपरांत सुरवात जाता. म्हणून एकंदर गोंयांतल्या सगळ्या ग्रामीण भागातले सगळे आर्टिजन हे फक्त महिलांच्या खातीरच ना तर पुरुषां खातीरय बी आसात. तांच्यांनी आपलो प्रॉडक्ट जो आमकां ई-बाजाराचेर मार्केट करपाक जाय तो तेंच्यांनी करूं येता. आतांच जे व्हिडिओ पळयले ताज्या उपरांत तुमच्या लक्षात आयलें आसतलें ग्रामीण भागात आमच्या भयणींनी तयार केल्ले प्रॉडक्ट जावं ते खाद्य प्रॉडक्ट आसतले, डिफरंट आर्टिजनचे प्रॉडक्ट आसतले किंवा आनीकूय तेंच्यांनी वेगवेगळे तयार केल्ले वेगवेगळे आयटम्स आसतले. हे कशा पद्दतीन ऑल इंडिया लेवलाचेर ताका मार्केट अवेलेबल करून दिवप हाज्या खातीर आमचे स्वयंपूर्ण ई-बाजार हो वर्किंग करतलो. निश्चितरित्या हाजो फायदो सांगला त्या प्रमाणे पुराय गोंयांतल्या सगळ्या मोगाळ भाव आनी भयणीक जातलो. आपल्या कशा पद्दतीन फायदो करून घेवप हे सगळ्या जाणांक शिकचें पडटलें. आमी वुमन एम्पावरमेंट हाज्या अंतर्गत हो कार्यक्रम स्वयंपूर्ण ई-बाजार हो लॉन्च केला. दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्ताचेर आमी म्हणटले की आमी ई-बाजार लॉन्च करतले आनी त्या निमित्तान आमी हो ई-बाजार आयज लॉन्च करपाक शकले.